आयच्या देवाच्या उतरान आमी अशें आयकलां की आपयल्ली जायतीं पूण वेंचून काडलेलीं थोडीं. देव आमकां सगल्यांक वेंचून काडटा, पूण आमी पुर्ती जावंक जाय. आमकां देवान सगळें दिलेलें आसा. पळयात, पयल्या वाचपान देव इतलो आपल्या पोरजेचो परामोस करता. ती ताचें आयकना, ती आपणाक जाय पळय तशें करता, तरी पूण तो तांकां सोडिना. तो म्हणटा, तुमचें धारून जाल्लें काळीज हांव नवें काळीज तुमकां दितलो. तुमी एक म्हजी पोरजां जातल्यात. तुमकां हांव सारको उदकान साफ नितळ करतलो आनी हे परी तुमचे आदले पळय पातक आसा ते सगळें पुसून काडटलो आनी तुमकां हांव म्हजो आत्मो घालतलो तुमचे भितर. तो तुमकां दाखयतलो कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय, सगळें तें करून घेतलो. इतलो तो आमचो मोग करता. आनी हेंच ताणें आमकां जेजू सवेन केलेलें आसा. आमी पळयात, साक्रामेंता उदेशी आमकां ताणें आपोवणी दिलेली आसा. ह्या साक्रामेंतांनी बावतिस्मा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जालेलीं आसा. तर आमी जेन्ना जेवणाक येता, म्हणजे मिसाक येता, तेन्ना आमी कशीं येता? ते भाशेन जेजूच्या एकवटान रावंक जाय. आमी तर रावंक ना जाल्यार आमच्यान कुमसार करूंक जाता आनी आमची पातकां आमच्यान सोडून देवाचें जिवीत आमच्यान पोत्तून ओदीक खोलायेन पोतकरूंक जाता. म्हणटच तें आमकां साक्रामेंतांतल्यान मेळटा संदानाच्या. तर आमी मिसाक स्टार्ट करतना आमचो संदान करता देवा बरोबर. हांव पातकी म्हणून आमचें पातकां आमी कबूल करता आनी हे भाशेन नितळ जाता. आनी आमी तें खरे परीन करूंक जाय. तेन्नाच की आमकां भितरल्यान तातूंतल्या पातकांतली सुटका मेळटली आनी आमी ह्या जेवणाक तयार जातले. तितलेंच न्हय, पूण दिसा दिसपोटे आमी आमचें हें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारूंक जाय. सगळ्या आमच्या वस्तूंनी, आमच्या वावरांत, आमच्या संबंदांनी तें आमचें सगळें दिसती पडोंक जाय. नाजाल्यार राजा आमकां हें म्हणटलो, तुमी कित्याक म्हणून सारकीं तुमचें जिवीत सारिनात आनी आमकांय तेच भाशेन काडटलो. अशें जावंक शकता, पूण तें जायना जावच्याक आमी खरेपणी ताच्या एकवटान जिवया. हे भाशेन हेलेना, ती कॉन्स्टांतिनो ताचो ताणेन तिचे बरोबर काजार केल्लें. ती एक सादी बायल आसलेली. म्हणजे एका बारान ती तिचो काम करताली आनी तिचें लग्न जाल्लें. तो तेन्ना बेस्ट ऑफिसर आसलेलो. मागीर तो बादशाह जालो, एम्परर जालो आनी तेन्ना तिणेन ताका सोडली आनी तो हे भाशेन फुडें गेलो म्हणलें. पूण पुतान, ताचें नांव कॉन्स्टांतीन आसलेलें, ताणेन तिका सोडूंक ना. तिका तो मान दिवन तिचे बरोबर रावलो आनी जेन्ना तो म्हणजे बादशाह जालो कॉन्स्टंटीन, तेन्ना ताणेन तिका तो मान दिलो. ती एक एम्प्रेस म्हणून, राणी कशी. आनी तेन्ना तिणेनूय आपलें जिवीत बदल्लें. क्रिस्तांव जाली ती आनी मागीर तिणेन खूब इगोर्ज मातये पासत केलेले आसा. ती मागीर जेरुसलेक वचोन बेतलेम म्हणटा पळय जेजूचो जल्म जालो, थंयसर तें व्हडलें पळय बांदलेलें आसा इगोर्ज्यो, त्यो तिणेन बांदलेल्यो आसात. जेजू स्वर्गार वता पळय जेरुसलेम, थंयसर तिणेंच तेंय बांदलेलें आसा. रोमांक तिची पालास पळय आसलेली, थंयसर तो खुरीस जेजूचो जो जेरुसलेक आसलेलो तो तिच्या पालसीन आसा आनी थंयसर लोक आजून पर्यंत वतात ताका पळोवच्याक आनी मान दिवच्याक. तांची आनीक पालसी आसलेल्यो त्यो सगळ्यो इगोर्ज मातयोक ताणें दिल्यो. हे भाशेन तांचें खूब जिवीत देवा पासत ताणें सारलें. तर आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक आमी आमचें जिवीत तिचे भाशेन जेजूच्या ताब्यांत करता आनी सगळें देवा पासत आमी वापरता. तर आतां ह्या वेळार आमच्या आत शेवटेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता ताका आमी योगकार दिवया. आमचे भितर येवन आमचें सगळें जिवीत आसा तितलें ताच्या ताब्यांत करया सुस्कार भायर सोडटना. आनी हे परी अदीकान अदीक ताच्या एकवटान रावन
ताणेन आमकां सुचयल्लें आसा तें ताचें जिवीत आमी ओदीक आमच्या साक्रमेंतांनी जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागया.